I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. We saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Judges, please note the next contestant is Vanya Nunes. But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who walked through here. It's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah.
सुरवातेक गीत घेऊया. गीताचो अंक 828. Sorespurachamana Santosane Gitaya Sorespurachamana Santosane Gitaya Sorespurachamana Nowe Gitrutsugaya Aice Katirosoya Tane Kurunda Kuya Sorvesporachamana Santosane Gitaya Sorvesporachamana Santosane Gitaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता. तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. आशर फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून भेटयता, ताचे पासत मागुया. तशेंच दुसरें दिसा सोंपून गेल्ल्या लुईस जुसे आराउज ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. एरन दिविनो रॉड्रिगीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. ह्या तरणाट्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर आमची सगळी मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योंत आगोस्तीन सांता मोनिकाचो पूत, पवित्र सभेचो धर्मोद्योक्ष आनी धर्मशास्त्री आयज ताचो सेवा धर्मीक उगडास करता. कितें भाशेन देवाची जाणवाय तो शिकूंक पावलो, मनशाचें पिशेपण आसा तें सोडूंक पावलो आनी शेकी भाग्योन जावंक पावलो. आमकांय जण एकल्याक ह्या संवसारांतलें पिशेपण जें आमी जियेता तें सोडून दिवन देवाची जाणवाय आमकां घेवंक आयच्या दिसाक कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी ह्या संवसारी पिशेपणांतूच गुल्ल जाल्या. देवीक जाणवाय आसा ती आमी घेवंक फाटीं रावल्या. असलें आमचें सगळ्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तूं अगणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग, पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बाग्योंत आगोस्तिना वरी आमचेय ओत्मे तुका तानेल्यात. आमचीं काळजां तुका ओतरेकतात. कित्याक तुजींच जावंक तुवें आमकां रचलें आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्यांची. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भागवत पावलून कोरीतकारांक बरयल्लें पयले चिटी वेलें वाचप.
भावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला आनी क्रिस्ताच्या क्रुसाची शोक्ती नोपीत जायना जावंक मनशाचे जानवायेच्या उतरांनी तें परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जाता तांकां क्रुसाची शिंगवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेल्लां तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शोक्ती. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जाणाराच्या जानवायेच्यो हांव भस्म करतलो आनी उद्वनाचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. जाणार ते खंय आसात, शास्त्री ते खंय आसात, हे आमच्या काळाचे तत्वी गिन्यानी ते खंय आसात. ह्या संवसारांतली जानवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जानवायेन थारायलेले प्रमाणे संवसार आपलेच जानवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना. देखून आमी परगटावन त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं भावार्थ दोतोल्यांक तारून दिवंक देवाशी खुशी जाली. जुदेव लोक कुणा मागता आनी ग्रीक लोक जानवाय सोदता, पूण आमी परगटावन तो क्रुसार किलायलेलो क्रिस्त हो जुदेवांक कंटाळो आनी ग्रिकांक पिशेपण, पूण देवाचें आपणे आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रिकांक तो क्रिस्त, देवाची शोक्ती आनी देवाची जानवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाच्या जानवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची अस्कोताय दिसता तें मनशाच्या बोलावून अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उत्पोत बोल्ला. परत म्हणया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उत्पोत बोल्ला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजून ताका दिनवासात, 10 तारांची किनोरी दवरून ताका जोड गितां गायात. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उत्पोत बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरें सगळीं ताची कर्तुवां विस्वासीपणाची. नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे पृथ्वीन संवसार उत्पोत बोल्ला. जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उत्पोत बोल्ला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिसकोडटा. प्रजांचें कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा, पूण सर्वेस्पराची मांडावळ शासनाची. ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थीक तोखता. जबाब सर्वेस्पराचे पृथ्वीन संवसार उत्पोत बोल्ला. उद्गार. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui, 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 Zui. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui, 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 Zui. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक मागणें करूंक जागृत रावात. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui, 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 Zui. Zui Sarvespora, Zui Sarvespora, Zui, 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 Zui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन
सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पाव अशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां आमचे मुखार ह्यो 2 उरफाट्यो वस्तू दवरता. एक वाटेन पिसाय, दुसरे वाटेन जाणवाय. ह्यो दोनूय वस्तू आमी आमच्या जिवितांत केल्यातच आसतल्यो. जायते पावटी आमी पिसाट जाल्या, जायते पावटी आमी जाणवायेन बोल्लोलीं कशीं जाल्या. आनी जरी तर आमी आमच्याच जिविताचेर नदर मारली, जेन्ना आमी पिसाय केल्या, तें जरी तर आमी चिंतीत, त्यो घडयो चिंतीत जाल्यार आमी आमकांच हांसतल्यो. आनी जरी तर आमी चिंतीत ह्यो घडयो जेन्ना आमी जाणवायेचीं मनशां जाल्या, तेन्ना आमच्याच जिवाक बरें दिसतलें की आमी जाणवायेन बोल्लोलीं मनशां जालीं देखून. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत दोनूय वस्तू आसत जाल्यार आयच्या दिसाक भाग्यवंत आगोस्तीन आमच्या मुखार आसा. ताच्याय जिवितांत पिसाय आसली आनी जाणवाय आयली. पिसाय जेन्ना आगोस्तीन आपणाचेच उस्तुंगी, आपणाच्याच बोडाचेर आनी आपणाचीच स्वप्नां घेवन मुखार वेतालो आनी ह्या संवसारांत जें कितें आसा तें सगळें आपणावंक सोदतालो. आनी सगळे तरेचे ह्या संवसारांत जें कितें दिवपाक जाता तितल्योय वस्तू ताणें घेतल्यो. ती मौजां घेतली, ती नामनां घेतली, हुशार तो. आनी ह्या पासत ह्या संवसारांत जी हुशारकाय आसा, शाणेपण ह्या संवसाराचें आसा, तेंय ताणें जोडलें. पूण ह्या सगळ्यान देवा कडलो पयस रावलो. बरी वस्त आमी कालच्या दिसा जशें नियाळ केलां, कालच्या दिसाक सांजेर आमी ह्या पवित्र संस्काराच्या भोजवणीन वांटो घेतला जाल्यार भाग्यवंत मोनिका आनी भाग्यवंत आगोस्तीन ताचे आवय वरवीं, तिच्या मागण्या वरवीं, जशें भाग्यवंत आम्रोज जो बिस्प साहेब आसलो तांचो, ताणें मोनिकाक म्हणलेलें, दुकां घडयलेल्या आवयचो पूत केन्नाच साणूंक जायना. देर कॅनॉट बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सन ऑफ द मदर ऑफ मेनी टियर्स. आनी ही टियर्स, ही दुकां पिशेपणाची न्हय. घडये आमी तिका पडयत जाल्यार म्हणटले आसल्यार पिशी 17, 18, 20 वर्सां कितें आजून पासून रडत आसा, कितलें म्हूण मागता, पूत सुदरोच ना. पूण देवाची जाणवाय, हो पूत सुदरलो आनी जे मागणें तिणें केल्लें त्या मागण्याक कान दिवन ह्या पुताक हो बिस्प भाग्यवंत आम्रोज तो मेळ्ळो. आनी देवाचे जाणवायेचें पुस्तक ताणें ताच्या हातान घातलें. घे, पवित्र पुस्तक वाच, रीड द बायबल. आनी पवित्र पुस्तकाची जाणवायेंतल्यान भितर सरून
आगुस्तीन आपल्या जिवितांतली सगळी पिसाय जी ताणें एकठांयलोली इतलीं वर्सां, एक तरणाटो कसो 20 वर्सांचो तरणाटो कसो जितली ताणें पिशेपणां आपणायिल्लीं आपल्या जिवितांत ती सगळीं सोडून दिली. आनी मागीर जेन्ना ताणें वाट धरली पवित्र पुस्तकाची, तीच जाणवाय जी संवसारी जाणवाय ताची आसली, हुशारकाय आसली आपणाची, ती पवित्र सोबे पासत ताणें वापरली. भोव करून तेन्ना आनिकूय पिसाय चलताली, मानिकेइजम म्हूण चलतालें, डॉनाटिजम म्हूण चलतालें, पेलाजियनिजम म्हूण चलतालें. म्हणजे हे वांकडी शिकोवन दिताले पवित्र सभेचेर आड. आनी तेन्ना तांचे लागीं उजत करून तांकां आपले आर्ग्युमेंट्स मांडून दाखोवन तांचेर ताणें जैत वेलें. सगळे तरेच्यो वांकड्यो शिकोवण्यो ज्यो भितर सरताल्यो, तातूंत आगुस्तीन पवित्र सभेचो खांबो कसो उबो रावलो. आनी ह्या पासत ताका आयज आमी म्हणटा डॉक्टर ऑफ द चर्च. पवित्र सभा ताणें राखली देवीक जाणवायेन. आपणाचे जाणवायेन जें जावंक ना तें ताणें देवीक जाणवायेन केलें. ही मनशाची जाणवाय जी पवित्र सभेचे शिकवणेचेर आड झुजताली, ताचेर ताणें देवीक जाणवायेन जैत वेलें. भाव भयणीनो, आयजूय आमी पिशेपणां करना काय? आयजूय आमकां देवीक जाणवायेची गरज ना काय? आयज आमकां देवीक जाणवायेची गरज आसा. आनी देवीक जाणवाय जी आसा ती थोडी जाणांक येतात, जाल्यार जायते जाण आयज सांडलेले आसात. देवाची खेबाडां पासून करतात, देवाच्या मुर्तींची खेबाडां करतात, देवाच्या नांवांची खेबाडां करतात, जायते तरेची खेबाडां जाल्लीं आसात. तशेंच मनीस आनिकूय आपूण हुशार म्हूण समजून देवाक राखूंक भोंवतासो दिसता. देवाक राखपाक आमच्या मनशांची खरेपणी गरज ना. पूण जरी तर आमी देवाक राखता जाल्यार देवीक जाणवायेन ताका राखूंक गरज. मनशाची जाणवायेन न्हू, म्हणजे मार फार करून, एकामेकाची नांवां पिड्ड्यार करून, वो एकामेकाक खाला उडोवन हे भाशेन आमच्यान देवाक राखूंक जायना. ही आमची पिशेपणां. जाल्यार असली पिशेपणां आयज पासून चलतात आनी ह्या दिसांनी पासून आमकां पळोवंक मेळटात. असल्या वेळार भाव भयणीनो, जण एकल्यान आमी आमचें डिसिजन करपाची गरज आसा. आमी एक निर्णय घेवपाची गरज आसा. खंयचे वाटेन आसा हितूं? मनशाच्या पिशेपणा वाटेन काय देवीक जाणवाये वाटेन? वो जशें आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलून म्हणलां, देवीक जाणवाय वो देवीक पिशेपण जें आसा तें मनशाचे जाणवायेहून ओदीक जाणवायेचें. वो देवाची असोक्ताय अशें आमकां दिसता, ती मनशाच्या सगळ्या बळावून आनीक बळवून. म्हणटच देवा वाटेन जरी तर आमी आसा जाल्यार सांडूंक शकना. पूण मनशा वाटेन रावन आमी आमचीच तकली वयर काडटा, आमच्याच गर्वान भोंवता जाल्यार खाला पडटल्या. ह्या पासत जेजून सांगलां, सगलो वेळ जागृत रावात. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलें, ह्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्या आंकवारीची वपार. ते 5 पिसाट आंकवारी म्हणटा तांणी वायट कांयच करूंक ना, आनी 5 शाण्यो आसल्यो तांणी व्हडलें कांय करूंक ना. फकत जागृताय तयारी करून आयिल्लीं 5 शाणी जीं आसात तीं आपणा बरोबर तेल घेवन आयिल्लीं. जाल्यार ही 5 जांकां आमी पिसाट म्हणल्यार तांणी फकत तयारी करूंक नासली. मुखार कितें जातलें हें तांणी चिंतूंक नासलें. जरी तर न्हवरो वेळार पावलोलो जाल्यार त्योय 5 जाण भितर पावतल्यो आसल्यो. तांचो गुन्यांव ना सो दिसता. पूण तरी आसतना सगळ्या वेळाक जागृत रावंक आमकां आयज जेजू आपयता. जें कितें आमचे भोंवतणी ह्या दिसांनी घडटा, ह्यो आमकां जायत्यो सायन्स मेळटात, आमकां खुणा मेळटात की जागृत राव, कित्याक वेळ केन्ना येतलो तो तूं नकळो. आनी हेंच जेजून म्हणलां, न्हय म्हूण घडी, न्हय म्हूण वेळ, न्हय म्हूण दीस तूं नकळय. ह्या पासत सगलो वेळ जागृत राव, सगलो वेळ देवाचे जाणवायेन गुंतून राव. पेटोने वेडार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. विरीचेर त्या सोपे आमची काळजां दवरता. सुखाई दुख सोरा
जेसू तुका भेटोयता सुखानी दुख सोडून गेले जेसू तुका भेटोयता उदकाच्या देव्या होरी आमकां तुज्याच घेरोता खुबसाचे तुजे बोरी जेजू मनशा काळोळा खुबसाचे तुजे बोरी जेजू मनशा काळोळा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोवेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या हातावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोनवाळ्या बापा आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रितीमोगाची गांठ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत येवपाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आगोस्तीन तुज्या भक्ताच्या माना की परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट ओरगोटुया जेसू मेलो जेसू जिवो जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवीक जाणवाय घेयत तो केन्नाच सांडचो ना, पूण संवसारी जाणवायेन पिशेपणां करीत तो सदांच सांडटलो. आमकां कोणाकूच सांडूंक नाका. देखून देवीक जाणवाय आमकां दी म्हूण मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका बेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुका आमची गरज जेजू सोडून नारा. तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सोडून नारा. तकलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका नेणार मनशाक शिकोवन भुकेलोल्यांक तुजें बोन आडेलोल्यांक पिवोन
Pide vota gilas, goje vota gata, tu que salam dusmo, udar kazan paho, tu kau chigono. सोमी म्हणटा क्रिस्त एकलोच आमचो गुरू, तुमी सगलीं भाव भयण. प्रार्थुया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जीवन जेजूक आमी घेतला, जाका आमी शेवला, ताची कूड संपूर्णयेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखार कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. एक चोत्राय दोरची 30 तारखेर तावन मोन सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. आमी सगळीं आमच्या घराच रावन ही नोवेनां करतले. फकत आयतारा दिसाक मीस सकाळीं जातलें 7 वाजता आनीक सुमानाच्या दिसांनी नोवेनांची मिसां सांजेर 6 वाजता जातलीं. मातशें चोत्राय दोरची हाची मांडावळ आमी हे भाशेन केल्ली आसा. सॅक्टर वायज ताची मांडावळ सांबाळटल्यात. एक सॅक्टरांतली फकत 2 जाण वेंचून काडलेलीं येवन मिसाचे भेटेन वांटो घेतलीं. वाचपां तशेंच तेर्स करपाक ती आदार करतलीं. उरलेलीं आमी सगळीं आमच्या घरा रावन ह्या नोवेनांनी वांटो घेतलीं. जण एकल्यान आपल्याच घरांत सायबीण मांयची इमाज दवरून तिका फुलां घालूं येतात. आनी तशेंच तुमच्या घरांत भुरगीं आसात तांचो एक व्हिडियो काडून तुमी आमकां धाडचो. जे व्हिडियो तुमचो दीस जेन्ना आसा तेन्ना आमची ट्रान्समिशन टीम ह्या पुरसांवाच्या वेळार आमी आमच्या लायव्ह स्ट्रिमाचेर घालतले. पुरसांव फुलांचें जे आमी वर्साच्या वर्साक करीत आयल्या ह्या वर्साक इगर्जेन जावचें ना. मातशें चोत्राय धरची. तुमच्याच घरान ही मांडावळ करची. आख्ख्या घराब्यान बराबर सायबीण मांयची ही भक्ती चालू दवरूं येता आनी तुमचे व्हिडियो तुमी आमकां धाडूं येता. तशेंच फेस्ताच्या दिसाक लिजन ऑफ मेरी हो जोमो ही परब मनयता. ती सगळी मांडावळ ती सांबाळटली. फुडली माहिती जी आसा वो डिटेल्स ज्यो आसात त्यो आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आयिल्ल्यो आसतल्यो. तुमी पळोवन तातूंत बरे भाशेन सगळ्यांनी वांटो घेवया आनी सायबीण मांयच्या जल्माचो दीस आमकां सगळ्यांक एक खुशालकायेचो तशेंच आमचे नवसरणेचो दीस जावंक आमी ही आमची तयारी करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेवया F16 पेज नंबर 93 F16.
निसाची भेट आतां सोंपली क्रिस्ता शांतीन घरा वचोल्या सर्गी कृपा आमचेर दिवली देवा कारगा आतां दिवया देवा कारगा आतां दिवया क्रिस्ती पोरसा दादोसारी नाचून गावून गोरगोट कोरया बायच्या दिसा भेट जातोली सगळीं नव्यान हाजीर जावया सगळीं नव्यान हाजीर जावया